नमस्कार. आज एका महत्वाच्या मंत्र्याबरोबर आम्ही आसात, जो मंत्री फाटले म्हयनोभर जाले सतत वर्तमानपत्राच्या पयल्या पानार झळकता. हाजो अर्थ असो की डायनामीक कार्यक्षम मंत्री. हांव विश्वजीत राणे तुमकां आमच्या स्टुडियोन तुमकां येवकार दिता. थँक्यू. हांवें म्हणलें की डायनामीक, कारण हालीं पळयत जाल्यार तुमी सतत पयले पानार दिसतात आनी पयले पानार दिसतात ते खंय तरी एक्शन घेवना. लोकांनी तुमकां पळयला फॉरेस्टान, लोकांनी तुमकां पळयला मॅनग्रोव्स पळयता आसतना, लोकांनी तुमकां पळयला वाघेरी आडयतलो. तुम्ही काल आमकां सांगला की वाघेरी इको सेन्सिटीव झोन करतले. बरोबर. ह्यो एक्शन्स म्हणजे एका तुमचे कडेन दोन म्हत्वाची खातीं आहात. एक TCP टावन कंट्री प्लॅनिंग आनी दुसरें आसा फॉरेस्ट. ही सामकी इम्पॉर्टंट आनी लोक पर्यावरणाचे जागृत लोक गोंयचे येदें अशें गोंयच आमचें संवेदनशील गोंय म्हणटात. हें गोंय वाचोवपाचें कशें असो प्रश्न आसतना तुमचे सारके एक एक्टीव मिनिस्टर आयला. ताका लागून जेन्ना तुमी मॅनग्रोव्साक भेट दिली न्ही, म्हाका स्वता क्लावडान सांगलें, ओ एटलीस्ट वन मिनिस्टर हू इज व्हेरी एक्टीव अशें म्हणून. सो गुड. सो ह्या म्हाका मुलाखतीन तुमकां पयलो प्रश्न विचारन दिसता असो की विलेजीस जांचो स्वताचो एक विकासाचो एक आराखडो आसतलो, तांचे कडेन पंचायती आसतल्यो, तांकां काडून PDAन घालून तांचे निसंतान करपाची एक प्रक्रिया सुरू केल्या फाटल्या कांय वर्सां. हें कितें? हांव एक तुमकां सांगूंक सोदता, कारण तुमी इतले तुमकां मिस्टर नायक तुमचे कडेन इतले वर्साचो अनुभव आहा आनी जायते अनुभव तुमी जायते मंत्री पळयल्या, जायते मुख्यमंत्री पळयल्या, जायते सरकारां पळयल्या. आमचे केंद्र सरकार आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष मिस्टर तानावडे आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी आसूं काय आमचे केंद्रीय नेतृत्व आसूं, जेन्ना म्हाका पोर्टफोलियो दिले, म्हाका कांय गोश्टी सांगले गेल्यो की काय ह्या तरेन तुमकां काम करपाची गरज आहा आनी आमी तुमकां म्हायती जावन ह्यो पोर्टफोलियो दिता आनी ह्या पोर्टफोलियोच्या माध्यमांतल्यान तुमी गोंया खातीर कितें करपाची गरज आहा आनी आमचो लक्ष तुजेर आसतलो बाबा. आनी केन्नाय गायडन्स लागल्यार आपल्या कडल्यान गायडन्स घेवपाक काय हरकत ना. मेन म्हणजे कितें आहा की हांव जो मंत्री जाला, आयज भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आहा, गोंया राज्याचे मुख्यमंत्री आसा. गोंया राज्याचे मुख्यमंत्री सदां म्हणटा की ईज ऑफ डुईंग बिझनेस. हांवें सदां म्हटलां की ईज ऑफ डुईंग बिझनेस एम्प्लिफायड. पूण त्याच बरोबर ईज ऑफ डुईंग बिझनेसान आमकां एक मेकॅनिझम दवरपाची गरज आहा. एक 2 सेकंड घेता. मेकॅनिझम दवरपाची गरज आहा की फक्त डिसेंट्रलायज केलें म्हणून करप्शन डिसेंट्रलायज करपाची इच्छा ना म्हाका एक मेकॅनिझम जाय. आयज कोणी कितेंय सांगू, मेकॅनिझम असल्या शिवाय आमी ते तरेचे गोश्टी कंट्रोल मेकॅनिझम आमी दवरूं शकना. ईज ऑफ डुईंग बिझनेसाचो अर्थ ना की आमी ऑफिसरा कडेन दिले आनी तो ऑफिसर योग्य तरेन पाळटलो म्हणून. आयज जे घडटा हे सगळे इन कनायवन्स विथ ऑफिसर्स अँड पॉलिटिशियन्स, ह्यो सगळ्यो गोश्टी जे घडल्या. बरोबर. आनी मुख्य म्हणजे कितें आहा की आयज तुमी जेन्ना सांगता की हे सगळे गोष्टी जे घडटा, जे कितें आमी काम करता, जे पयल्या पानार येता, हे सगळ्या गोष्टी गोंयचे जनतेचे खंय तरी हृदया कडेन असलेलो ह्यो विशय. बरोबर. आयज इकॉलॉजिकल सेन्सिटीव झोनचे तुमी म्हणल्यार पूर्णपणे वाघेरीन डेव्हलपमेंट जावचें ना आनी ह्या 5 वर्सांनू ह्या काही महिन्या भितर हांव केंद्र सरकाराक बरोवन वाघेरीचो जो हिल जो पट्टो आहा तो हिल प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून डिक्लेअर करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. त्याच बरोबर हांवें कांय गोश्टी पर्यावरण आनी इतर काही गोश्टीचेर म्हाजें वेगळे तरेचें मत आहा. तें मत ऑलरेडी पेपरान तुमचें आयिल्लें आसा. लोकांचे जीवन आनी को एक्झिस्टन्स ऑफ पीपल इन फॉरेस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाही हांव फॉरेस्टाचेर येतलोच. म्हाका TCPचेर हो म्हजो प्रश्न आशिल्लो की आमची कांय गांवां आशिल्ली पळय, सांकवाळ, पर्रा, कलंगूट. बरोबर. PDAन येवचे पयलीं ते बरो ब्युटिफूल विलेजीस. आमी आतां जेन्ना चर्चा करता हे कोणी हाडले PDAन? एक्झॅक्टली. कोण आशिल्लो तेन्ना चेअरमन PDAचो? बरोबर. आयज काँग्रेस पार्टीचे विरोधी पक्ष नेते आसूं काय आनी कोण आसूं, हे सगळे एक्सपिरियन्स लोक आहा. पूण हे गांव PDAन हाडप आनी म्हाका तरी दिसता की आयज तुमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान म्हाजें मत, पर्सनल मत, बरोबर, सरकाराचें वेगळें मत आसूं शकता. कारण कितें आसता की म्हाजें मत कितें आहा तें मत हांव फक्त मुख्यमंत्रीक हांव दिवं शकता काय पार्टी लेवलाचेर दिवं शकता. पूण म्हाजें मत ठामपणे ह्या तरेचें मत आहा की हे गांव जे आहा हे गांव PDAन दवरपाचें नासता. ह्यो गांव जे आहा कलंगूट, कांदोलीम, हे सगळे काही लोकांनी आपल्या स्वार्था खातीर ह्यो घेतल्यो. आनी एक सांगता गोंयचे जनतेक, कांय दिसांनी तुमी पळयतले की प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शनच्या एक्टच्या माध्यमांतल्यान जे लोकांनी आपलो पदाचो गैरवापर केलो, हे बी केसीस आमी फुडल्या 60 दिसांनी तुमकां भायर हाडून दितले. जे लोकांनी जमन्यो घेतल्यो, जे लोकांनी शेतां पुल्ल्यो, जे लोकांनी मॅनग्रोव पुल्ल्यो, जे लोकांनी खजान लँड्स, हे सगळे म्हाजे कडेन सगळी यादी आसा. त्याच बरोबर ह्या लोकांचेर कारवाई करूंक जाय. आनी हांव मागता लोकां कडेन, तुमचे कडेन जर माहिती असल्यार तुम्ही लोक आयुक्तान सरळ फायल करा कंप्लेन, काय हरकत ना. आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान तुमकां पूर्णपणे बॅकिंग येतलें. हे केन्ना कन्वर्ट जाला, कितें जाला, गोंयचे जनतेक
तांकां बी दिसता की आपलो गांव सांबाळून रावंक जाय. तुमी फाल्यां पार्रा गेले, नागोआ गेले, थंय 300 FSIची बिल्डींग बांदली, ते आमी करूं शकना. रस्तो ना. हो तुमचो ही पळय तुमची घोशणा आसा, गांव तुमी पिडयेंतल्यान भायर काडटले, काडूंक जाय हे म्हाजें पर्सनल. हांव जाणा, पूण दिस इज रियली तुमी हांव एक प्रश्न विचारिल्लो आनी तुमी कितें जाप दितले हे म्हाका खरेंच खबर नाशिल्लें. तुमी ज्या पद्दतीन ठोस भुमिका घेतल्या, तुमकां खरेंच तुमचें अभिनंदन करपाक. त्याच भशेन पणजे कॉर्पोरेशन आसा आनी त्या अंडर सेक्शन 255 हे पळय जे पणजे आसतनाय कॉर्पोरेशनाक इतले रायट्स, इतले सगळे अधिकार तांकां आसतनाय पीडीएच्या अंडर ती पणजे हाडल्या. पीडीएक कसलेच कोणाची लागणूक ना, तांकां जबाबदारी ना आनी ते सबंद पणजे शहर चलयतात. वाय कॉर्पोरेशन कांट बी गिवन ऑल रायट्स फॉर प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट अंडर 255? देर इज नो हार्म. दॅट्स वाय आमी जे कितें आमी डिसिजन घेतल्या हल्ली की प्रत्येक म्युन्सिपालिटीन मास्टर प्लॅन डेव्हलपमेंट करपाची गरज. बरोबर. आमचे कडेन जे म्युन्सिपालिटी अर्बन डेव्हलपमेंटाच्या माध्यमांतल्यान स्पेसिफिक सेक्शनच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक म्युन्सिपालिटीक एक वेगळे तरेचे अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेव्हलपमेंट प्लॅन आसपाची गरज आसा. हे केल्यार मागीर पीडीएचे ओव्हरलॅपिंग करपाची गरज ना. पूण त्याच बरोबर ह्यो सगळ्या गोष्टी हांवें कितें थारयलां की नामनीचे आयज आतां मिस्टर एडुगर रिबेरो कडेन हांव वयतलो 2 दीस, तेंचे कडल्यान म्हायती घेतले. जे अनुभवी लोक आहा हेंचो अनुभव इन द डेव्हलपमेंट आनी ठोस भुमिके घेवपी लोक आहा. आनी त्याच बरोबर जेन्ना तुमचें हृदय एकदम साफ आहा की तुमकां कितें हेराफेरी करपाची गरज ना, तेन्ना तुमी ह्या तरेचे व्हेरी क्लियर कट लोकांचे तुमी हे विचार आयकून घेवं शकता आनी ते इम्प्लिमेंट करूं शकता. तुमचो प्रश्न आशिल्लो की म्युन्सिपालिटीचो अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर अर्बन डेव्हलपमेंटाचो प्लॅन मास्टर प्लॅन आमी ऑलरेडी कांय म्युन्सिपालिटीचे घेतलेले आसा. म्युन्सिपालिटीक बी फुडें येवंक जाय मागपाक की आमकां मास्टर प्लॅन जाय, नाल्यार कितें कॉन्फ्लिक्ट जाता. पूण एक लक्षात आमी घेवंक जाय की आमकां जर अर्बन, म्हाजे कडेन आतां अर्बन तुमी म्हटलें की फक्त TCP आनी फॉरेस्ट इम्पॉर्टंट आहा, तशें नासता तें. हेल्थ बी इम्पॉर्टंट आहा, बरोबर, महिला बाल कल्याण खातें बी इम्पॉर्टंट आहा, सगळींच महत्वाचें आहा, अर्बन डेव्हलपमेंट बी इम्पॉर्टंट आहा, टाउन प्लॅनिंग बी इम्पॉर्टंट आहा आनी त्याच बरोबर फॉरेस्ट बी इम्पॉर्टंट आहा. पूण ह्याच बरोबर हे सगळे इंटिग्रेट अर्बन डेव्हलपमेंट एंड टाउन प्लॅनिंग एंड फॉरेस्ट हे 3 पोर्टफोलिओ इंटिग्रेटेड फॅशनान काम करपाचे आनी लोकांचे मत घेवन, आमचे मेयराचे मत घेवन की बाबा आमी डेव्हलपमेंट तुमच्या अंडर आमी दिवं शकता काय, ह्यो सगळ्या गोष्टी तेंचे कडेन चर्चा करून करची पडटा. हे चर्चा करून आमी करतले. पूण कांय कडेन केन्ना केन्ना निर्णय घेतल्या, तुमी म्हणटा सामकें बरोबर, हे म्युन्सिपालिटी महानगरपालिकेंतल्यान तुमचेर प्रेशर येवपाक की बाबा आमकां प्लॅनिंग दियात, काय हरकत ना, सामकें. पूण त्याच बरोबर आमकां एक लक्षात दवरूंक जाय की ओवरऑल मॅनेजमेंट कंट्रोल विल बी विथ द अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री. ऑफकोर्स आय एम नॉट हियर to dilute the control, because ultimately goichi जनता will hold me responsible if anything goes wrong somewhere, and I am accountable to the people. I believe my party has put आमच्या केंद्र सरकारान आणि नेतृत्वान आणि आमच्या गोयचे नेतृत्वान विश्वास दिवन म्हाका हे खातें दिल्लें आसा कितें तरी बरें करपाक. म्हणून आय कॅनॉट लेट देम डावन एट एनी स्टेज. मिनिस्टर, म्हाका तुमकां आनी एक स्पेसिफीक प्रश्न विचारपाक तो 16B. तुम्ही म्हणलें आपूण एक मंत्री म्हणून आपल्याक जबाबदार, लोक क्रिटिसिजम जाता तेन्ना मंत्र्याचेर करतात. 16Bचेर एक जी पळय कॉन्ट्रोवर्सी आसा की क्रिटिसिजम जे जाता ते अशें की राजेश नायकाक तुमी आतां पळय जी रिव्ह्यू कमिटी आहा ताजो तुमी एक जेम्स मॅथ्यूवाक आनी दुसरो पंडिता, हे दोगूय जाण त्या कमिटीचेर आसात. आतां पळय राजेश नायक हाचे बद्दल क्रिटिसिजम जाता तशें तो इज नॉट ए क्वॉलिफायड पर्सन टू हेड दीस हे. ताका UPSC सिलेक्शन जावपाक जाय आशिल्लें. एक पंडिता तो डेप्युटेशनाचेर आसा, 3 वर्सां डेप्युटेशन दिवंक शकता, पूण ताका 9 वर्सां दिल्यात. सो इट्स टोटली इलिगल. हांव सांगूंक सोदता की केन्ना केन्ना काही लोकांक एक्सपोजर दिवपाची गरज आहा. तांकां जे तरेचे एक्सपोजर गावता तेजे नंतर आमी योग्य तरेन फुडें वचूं शकता. म्हाजें एक मत अशें आहा की आमकां, म्हणून हांवें सांगलें की वी हॅव टू टेक इन टू कन्सिडरेशन इंटरनॅशनल प्लॅनिंग कन्सल्टंट्स, सिटी प्लॅनिंग कन्सल्टंट्स, नॅशनली आमचे कडेन कितले एजन्सीज आहा जे इंटरनॅशनली आनी इंडियन बी काम करता. हांकां जर घेतले बरोबर तर आमी योग्य तरेचे ODP, योग्य तरेचे रिजनल प्लॅन, योग्य तरेचे गोष्टी आमी करूं शकता. तुम्ही जे उल्लेख केले की काय ऑफिसर 9 वर्सां, तुम्ही पळयत रावा की कशे कितें घडामोडी जातल्यो. कारण हांव हांगा कोणाक हांगा परमनंटली पोसपाक म्हणून हांव येवंक ना आनी म्हाका कांयच म्हाजें डिलींग ना. गोंयचे पळय जे एक्सपर्ट टावन प्लॅनर्स आणि एकूण शहराच्या विकासाची आस्था दवरपी जे लोक आहात ते सदांच म्हणटात की अरे 9 वर्सां एक मनीस त्याच पोस्टार जेन्ना रावता, केन्ना कितें आहा की केन्ना
कांय लोकांक ताबडतोब सगळे आमी सामकें, शफल आमी केल्या. बरोबर. म्हाका दिसता की हांव एकूच असो मंत्री आसतलो की जेणी पूर्णपणे डिपार्टमेंट रिशफल केल्या. बरोबर. इवन आयज तुमी पंडिताचो उल्लेख केलो तो बरो ऑफिसर, पूण त्याच बरोबर ताका आमी सिनियर टावन प्लॅनर नॉर्थ घातला आनी एनजीपीडी दिल्या. आमी थंय अली म्हणून एकट्याक आमी नॉर्थ ग्रेटर पॅन्जीम पीडीएन हाडला. हेजो ना की बदल जायना. ग्रेटर पणजी आनी हे जे पळय कितें कॉन्ट्रोवर्सी आमी पळयतात ती काडून अक्षरशः बाबूश मनसुरादाक आंदण दिल्ले भशेन आनी हे फाटले 5 वर्सांनी ना बाबूशाचो विशय ना हांगा विशय हा की केन्ना केन्ना कांय गोश्टी केले वयता. एक्सटेंशन ऑफ पेन्जीम जाता. एक्सटेंशन ऑफ पेन्जीम करतना वेगळे तरेचे प्लॅनिंग आनी वेगळे तरेचे आउटलूक. आमी हांगा फर्दर आमी जे कनेक्शन कितें करता की आमी बाबूशाक फक्त भितर हाडटा आमचे डिस्कशन. ना पूण फाटले 5 वर्सां पळय ताळगांवची इलिगलिटी वाडल्या. ल्हान येदे अशी रोड 3 मजली बिल्डिंग. ना पूण कितें आहा की ही जी कदंबा प्लॅटो जी आहा माझे मत अशें आहा की कदंबा प्लॅटोन युनिफॉर्म ओडीपी युनिफॉर्म एफएसआय दिवपाची गरज आहा. इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ पेन्जीम सिटी. When my father was a chief minister many years back, he made the first road going across Kadamba Plateau right up to Old Goa. It was a very narrow road. जेन्ना मनोहर पर्रीकर आयले, he made it into a 2-lane road. आनी हे जे पयलीं तो तेन्ना जेन्ना ते गेल्ले थंय तेन्ना तेणें सांगलें की पणजीची एक्सटेंशन जी जातली ह्या सायडीक स्कोप चड ना रायबंदर सायडीक गेल्यार. बरोबर. पण ह्या सायडीक तुमी तशें म्हणना. ना हांव एक सांगूंक सोदता की तेजी प्लॅनिंग that whole township, satellite township is a separate type of planning which exactly. आणि त्याच बरोबर हांव कितें म्हणटा की एक मनशाक कित्याक बेनिफीट तुम्ही प्लॅनर प्रोफेशनलाक हाडा. त्याच बरोबर एक युनिफॉर्म एफएसआय सगळ्यांक दियात. एक मनशाक बेनिफीट कित्याक 100 लोकांक जावन दी बेनिफीट. बरोबर. म्हाजें मत हा थंय वर्टिकल बी केन्ना केन्ना विचार प्लॅनर्सांचो विचार कित्याक केन्ना केन्ना हांव चर्चा करता. जायते लोक आपले सजेशन दितात. केन्ना केन्ना आमकां विचार करचो पडटलो की बाबा हांगा आमी रिस्ट्रिक्शन घातले एफएसआयचे गांवान आमी ह्या तरेचे आमी घातल्यात. पूण ह्या तरेचे जावंक जाय की मनशाक फाल्यां एफएसआय विकते घेवंक जाय. ताका इवन 4 एफएसआयचो जर विचार केलो की शहरांतले भाग जे आहा जे म्युनिसिपलिटी एरियाज जे आहा आमी वर्टिकली वयर गेल्यार आमकां ते फायदेशीर जातले. बरोबर. हांव तें म्हणना इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून केल्यार म्हाजें कितें आहा की ते प्लॅनिंग एस्पेक्ट प्लॅनर्सांक प्रोफेशनल प्लॅनर्सांक घेवन हांव मंत्री माझे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आणि ओव्हरऑल आयकपाचें काम आणि इम्प्लिमेंट करपाचें काम. पण हांव कितें म्हणटा ते आयकपाचें काम एक्सपर्टाक बरोबर घेवन थंय कितलो लोड घेवंक शकता तें पळोवचें पडटलें. म्हाका तुमचे कडेन स्पेसिफीक स्टँड जाय ऑन 16B. 16B was brought in for a particular reason because of that time the regional plan and all was not notified. There were several issues. I'm actually going through it. The matter is sub judice. त्याच बरोबर म्हाका तरी दिसता की आमी जे भूमिका घेतले आमी योग्य तरे तुमकां एक आश्वासन हांव दिवंक शकता की योग्य तरेचे भूमिका घेतले. आमकां विचार करून आमकां ते एफिडेविट मॉडिफाय करून आमी जे कितें करतले आमी सरकाराची भूमिका कितें आहा ते 16B माध्यमांतल्यान आमी कितें केलां. 16B माध्यमांतल्यान कितले केसीस आमी कन्सिडर करतले. आमची जी भूमिका आहा सरकार कितें करूंक सोदता सरकार ह्या मार्ग एक सोल्युशन काडपाक जाय. कारण कांय लोकांनी कन्वर्जन्स केल्ले आसा. आमी हांगा लोकांचे इंटरेस्ट बी प्रोटेक्ट करूंक जाय. त्याच बरोबर मॅटर सबज्युडिस असल्या कारणान वी हॅव टू सी दॅट वी कम क्लीन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट and we'll come clean in front of the court and give court such an assurance that the court will be happy that the government is taking a particular stand. Very nice. You can be rest assured that at some point of time, as far as Vishwajeet Rane is concerned, not a single case will be taken under 16B in any of my meetings. Very nice. Second, unless I find a solution from the court where the court says okay fine and comes to conclude they take a decision, okay fine, the decision taken by the government and affidavit filed by the government is beneficial and okay fine, they have also come midway. Not only midway, come 70% of the way where we are able to find a solution, we will do that and we'll move forward. आनी एक इशू आसता 17A. खंयचोय डेव्हलपमेंट करपाक दितात ताचे नंतर तो काडटा हिल कटिंग सुरू करता जशें मायकल. आमी पयले अंडरटेकिंग घेतले आनी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा. एनी प्रोजेक्ट दॅट इज टेकिंग प्लेस if you will not be given permission later on, it has to be a comprehensive plan that is put and we will not do. And कितें आहा कोणाचो इंडिव्हिज्युअल इशू न्हू पूण कितें आहा की त्या सगळ्या सायडीक कांदोली कलंगुटांचो सत्यानाश जाला थंय सामकें. आनी त्याच बरोबर पार्रा नागोवा ह्या सगळ्या लोकांनी जे केलें जायते लोकांनी पद आसतना जमन्यो घेवन कन्वर्ट केल्ले आसा. हेची सगळी यादी म्हाजे कडेन आसा. आनी कितें आसा प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्टाचो बी विशय थोड्या दिसांनी येतलो आनी जायते लोकांनी मागीर ते एक्सप्लेन करपाची गरज आहा बाबा तुमी पदार आसतना तुमी तुमच्याच गांवाचो सत्यानाश केल्लो आसा. व्हडली भुमिका जर घेतली आयज पयर कितें आहा की कोणीय आसूं खंयचोय आमदार आसूं काय खंयच्याय पक्षाचो अध्यक्ष आसूं हे कितें नवे लोक हे काँग्रेस म्हणटा ते तांकां कितेंच खबर ना. कांय लोक पयशा बोल्सान म्हणून तांकां ते दवरल्या पदार. हांकां कितें खबर आहा काँग्रेस कितें आनी कितें ती. लास्टाक आमी भारतीय जनता पक्षान आमी सदां म्हणटा
देशाचे प्रधानमंत्रीचे एक विजन हा फॉर ट्रान्सपरन्सी, फॉर डेव्हलपमेंट अँड टू फॉर एव्हरी मिनिस्टर देज अ व्हेरी क्लियर कट मेसेज दॅट यू नीड टू बी व्हेरी ट्रान्सपरंट अँड पब्लीक ओरिएंटेड अँड आय एम फॉलोईंग दॅट. काँग्रेस पार्टीचे गोंयांत कितें जालां, तेंचे नेतृत्व ना. आज ते नेतृत्व खंय वयतले फाल्यां खबर ना. त्याच बरोबर जे नेतृत्व जाल्या आनी नेते जाल्या ते 3 महिने बी तांकां जावना काँग्रेसीन. ते बाबड्याक कितें सांगू, एकट्याक कोणाक दिसता की तेजी मनस्थिती सारकी ना म्हणून हांव तुमकां पब्लिकली सांगता तेंचे पार्टीचे अध्यक्षाची मनस्थिती सारकी ना. म्हाका केन्ना केन्ना वायट दिसता ह्या तरेचे इनस्टेबल मनशाक तेणी घातला. ते दुसरो पार्टीचो CLP लिडर तेणी दिगंबर कामताक डिस्प्लेस करून घाले जेन्ना इतल्या वर्सां तेणी पक्षान काडले. म्हणून हे दोन्ही लोक हे नवे लोक, हेंचे कडेन आयडियोलॉजी बी काय ना. बरोबर. आनी तेंचे फाटल्यान कोण धावना. आमी धांवता कसल्या गोष्टीच्या फाटल्यान की बाबा जे कितें रॉंग डुईंग जाल्या ह्यो सगळे पब्लिकेचे फुडें हाडूंक जाय. फुडले 60 दिसां भितर हांव तुमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान हांव एक ह्या तरेची म्हायत्यो भायर सरतल्यो जे खंय आर फिट केसीस टू बी रजिस्टर्ड अँड बुक्ड अंडर पब्लीक प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ऍक्ट and misuse of public office for self gain. व्हेरी नायस. विशीत बाब, आमी घेवया एक ल्हानसो विसव. खंयच वचूं नाकात. आमी विश्वजीत राणे जे वनमंत्री आसात, TCP आसात आनी हेल्थ मिनिस्टर आसात. कांय म्हत्वाचे प्रश्न आमी तांकां विचारपाचे आसात. आमी TCP बद्दल विचारलें, आतां आमी फॉरेस्टा बद्दल विचारपाचे आहात. तेन्ना खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. गोमंतक TVचे वतीन तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां येवकार दिता. आमचे बरोबर आसात गोंयचे एक डायनामीक मंत्री विश्वजीत बाब राणे. आमी आतां TCP बद्दल चर्चा करताले, आतां आमी फॉरेस्टा बद्दल येवया. विश्वजीत बाब, तुमचे कडेन सगळे लोक अपेक्षेन पळयतात, गोंयचे हजारांनी लोक अपेक्षेन पळयतात की तुमी मोलेच्या तनमार प्रोजेक्टा विशीं कितें निर्णय घेतले. ह्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी डिसिजन दिलां. आतां तुमी सुप्रीम कोर्टा संदर्भात रावतले काय तो प्रोजेक्ट मॅटर हे सगळे मॅटर बरे हेवी ड्युटी मॅटर आसा. आनी तुमी सांगता तशें ते कांय गोष्टी ऑलरेडी एफिडेविट सरकारान फायल केल्ले आसा. तुमकां सांगल्या प्रमाणे कांय गोष्टीचेर म्हाका विचार सारको करचो पडटलो की वाचून सारकें करचें पडटलें. सरकाराची भुमिका कितें आहा, कारण एक इंडिव्हिज्युअल मंत्रीची भुमिका ना. सरकाराची भुमिका कितें आहा, ह्या संबंधात कितें चल्लां. आयज इतले गोष्टी म्हाजे तुम्ही सरकाराची म्हणटा ना केंद्र सरकार म्हणटा ना म्हणटा आमच्या अशें एक आरोप जातालो की केंद्र सरकाराचो प्रेशर आसा अशें. ना तशें कांय ना. आमी गोंया राज्यांत आमकां वेवस्थीत बसून केन्ना केन्ना ह्या दिसांनी वेळ गावूंक ना, सगळे तरेचे जे विशय येतात बसून मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून कितें आसा सरकाराची भुमिका. ऑलवेज आय हॅव टू एक सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे जनतेक केन्ना केन्ना जे खंय डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना तेन्ना कांय विशय कॉम्प्रोमायज करपाची गरज पडटा आनी केन्ना केन्ना त्या दिशेन वयचें पडटा की बाबा यू टू वे द प्रोज अँड कॉन्स अँड द बेनिफीट ऑफ द पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. हांव जाणा की लोकांच्या मनान हांवें हे सगळे पळयल्ले आसा, मंत्री नासतना पळयल्ले आसा. ह्यो सगळे एफिडेविट्स कितें फायल केले हे समजून घेवन मागीर एक दीस तुमचे कडेन येवन चर्चा करपाक काय हरकत ना. बाबा आमची भुमिका कितें, आमकां कितें हेजो बेनिफीट जातलो, ह्यो सगळे गोष्टीचे सारके विचार करचे पडटा. नाल्यार तुमच्या चॅनलार येवन हांवें जर वेगळी भुमिका सरकाराची मांडली योग्य जावचें ना. विशेष एक न्ही सदांच एक लोकांच्या मनान एक दुबाव आसा. तनमार प्रोजेक्टा संदर्भात हजारेन लोकांनी बरोवन आपले प्रतिज्ञापत्र दिल्लें आसा. दुबाव आसा की भायल्यान गोंया भायल्यान कांय व्हडल्यो कंपन्यो हांगा येतात. कोल आसा, तनमार प्रोजेक्ट आसात. ह्या सगळ्या हातूंत भितर एक लोकां भितर एक भंय आसा की हे सगळे व्हडले प्रोजेक्ट कितें आहा की आमकां आमचो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करूंक जाय. त्याच बरोबर हांवें तुमकां सांगल्या प्रमाणे मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून मुख्यमंत्री आनी सरकाराची भुमिका एफिडेविट्स आमी जे फायल केल्या योग्य तरेन म्हाका जर समजून व्यवस्थीत म्हाका समजून घेवंक जाय प्रत्येक विशय. मागीर तुमचे कडेन चर्चा घेवन तुमकां हांव तुमकां आयजूच सांगता कांय दिसान तुमकां ओवरऑल जे म्हाज्या मनान कितें आहा संबंदीत हांव उलोवंक शकता. पूण आयजच्या दिसा म्हाका अर्दी म्हायती घेवन तुमचे कडेन चर्चा काय गोंयचे जनतेक योग्य तशें अर्दी इन्फॉर्मेशन दिल्यार बरोबर जावचें ना. पूण हेजेर म्हाका मातसो म्हायती घेवन ती स्टडी करून दी. अशे 4-5 अशे विशय आसा कोर्टान जायते विशय आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्यो. बरोबर. आनी हेजेर कशें कितें फुडें वचूंक जाय, कितें करूंक जाय, आमची भुमिका कितें आसतली, आमी कितें भुमिका घेतले हें समजून घेवन मागीर तुमचे कडेन हांव वेवस्थीत विस्तारान चर्चा. आनी एक फुडलो प्रश्न आसता फॉरेस्ट क्लियरन्स. कितें जाता आतां एक पद्दतच उलटी पद्दत जाल्या. लोक पयलीं प्रोजेक्ट पास करून घेतात आनी मागीर फॉरेस्ट क्लियरन्स येतात. खरेपणी तांणी पयलीं फॉरेस्ट क्लियरन्स खंयचोय प्रोजेक्ट जर तकलेन आयलो, विज्युअलायज केलो किंवा ताजो एक प्रोजेक्ट तयार केलो, पयलीं ताणें फॉरेस्टा कडेन वचपाची गरज 100%. सो पयलीं प्रोजेक्ट पास करून तोच म्हणटा ईज ऑफ डुईंग बिझनेस डज नॉट मीन डिसेंट्रलायझिंग युअर पावर्स. एक्झॅक्टली. मिनिस्टर ऑल्सो कॅन माय फायल्स विच कम टू गो डावन इन 48 hours. येस. आनी त्याच बरोबर हांवें नोट घातला PCCF NCCF. हांवें तुमची जनतेक बी सांगूंक सोदता गोंयची जनतेक की आमी तांकां स्पश्ट डायरेक्शन दिल्या
सगळ्यो फायली वयर हाडटले तुमी. एक्झॅक्टली. आनी म्हाका कळोंक जाय की बाबा डिपार्टमेंट, आनी एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की जेन्ना सगळे फायली येता आनी मिनिस्टर वाचता त्यो फायली तेका कळटा बाबा आपल्या डिपार्टमेंटान कितें कितें चल्लां. हांगा तुमकां जर दिसलें की म्हाजे कडेन जर फायल उरता, तुम्ही ऑनलायन म्हाज्या ऑफिसांतल्यान तुम्ही इनवर्ट नंबर घेवं शकता की म्हाज्या ऑफिसान फायल केन्ना आयली. म्हाका हांगा कोणाक समजून घेवपाची गरज आसा, कोणाक हॅरेसमेंट करपाक म्हणून न्हू, कित्याक केन्ना केन्ना कोणाक दिसता की मंत्री फायल दवरता कोणाक हॅरेस करपाक, अशी कसलीच विचारधारा म्हाज्या मनान ना आनी येवची बी ना. ह्या 5 वर्सांत कितें फुडले जो पर्यंत राजकारणान आसा तो पर्यंत आमचो एकूच हेतू आहा की लोकांचे जे कितें विशय, लोकांची अपेक्षा ते भंग खंय तरी जावं न्हय. आनी मेन म्हणजे कित्याक की जर हांवें कंट्रोल मेकॅनिझम घालूंक ना, तेच तुमकां सांगलें, ईज ऑफ डुईंग बिझनस इज नॉट टू डिसेंट्रलायज करप्शन. आय कॅनॉट डिसेंट्रलायज करप्शन एंड देन say take onus on myself because that is the ease of doing business. हांवें ते स्टिअरिंग कमिटीचे रिपोर्ट बी वाचला आनी क्रीडाय कडेन म्हाजी चर्चा पूर्णपणे फूल ऑन चालू आहा. त्याच बरोबर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, त्याच बरोबर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टावन प्लॅनर्स, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियर्स, हांकां सगळ्यांक सोबत घेवन आमी जे कितें करूंक जाय त्या तरेचे निर्णय घेतलो. एकटो मनीस स्टिअरिंग कमिटीन रावन जे कितें हांवें ते मिनिट्स वाचले, मिनिट्स म्हाजे कडेन आहा आनी जाका अनुभवच ना तो मनीस आमकां डायरेक्शन दिवं शकना की हांवें कितें करूंक जाय. आनी हांव तसली भुमिका आयकून बी घेवं शकना आनी तसली भुमिका हांव घेवचो बी ना. विश्वजीत बाब, फुडलो प्रश्न आसता प्रायवेट फॉरेस्ट. 96 सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट निर्देश दिल्ले आसात. ताजे नंतर थॉमस आरेजिओ हांचे एक एक्सपर्ट कमिटी मांडला की फॉरेस्ट प्रायवेट फॉरेस्ट मेंटेन करपाकूच जाय, पूण गव्हर्मेंट ताजेर निर्णय घेना. ताका लागून जाता अशें की विध्वंस जायत. प्रायवेट फॉरेस्टाची ऑलरेडी मिटींग जाली, तांकां एकदां इतलेंच सांगलेलें आसा. ते म्हणटा आमी ऑलरेडी मॅपींग बी सगळें करून आमी कोर्टान दिल्लें आसा. पूण अशें जाल्लें आसा कांय कडेन एक ट्रान्सपरन्सी फॉलो करपाची गरज आसा डिपार्टमेंटाक. कोणाची जर जमीन चुकोवन जर लागल्या प्रायवेट फॉरेस्टान, पुर्वरी जायत्यो जागे लागलेले आसात, पूण त्याच बरोबर त्यांनी डिपार्टमेंटान योग्य ते निर्णय घेवपाची गरज आहा. आनी त्याच बरोबर तांकां हांवें स्पश्ट सांगलें हे फॉरेस्ट प्रायवेट फॉरेस्टाचे भूत जे आहा ते इतले वर्सां आमचे तकलेर नासता. हे प्रायवेट फॉरेस्टाचो विशयान फायल फुडले 6-7 म्हयन्या भितर बंद जावंक जाय. आनी लोकांनी केन्नाय इन्स्पेक्ट केल्यार हरकत ना. जर कोणाक स्पेसिफिकली प्रेझेंटेशन जाय, खंयचेय ग्रूप, खंयचे एनजीओक हांव आमच्या डिपार्टमेंटाक दिवंक लायता. म्हाका कांय हरकत ना. म्हाज्या माध्यमांतल्यान तरी खंयचे एरिया काडली वयची ना काय घातली वयची ना. पूण कित्याक जर कोणाचेर अन्याय दिसता तुमकां जाला, तेजेर अन्याय जावन उपयोग ना. केन्ना केन्ना कांय एरिया फॉरेस्टान दाखयल्या जे खंय कॅनपी कॅज्यू आनी हे सगळे गोश्टी म्हणून हांवें तांकां एक्सप्लेनेशन पयर विचारलें, बाबा ऑन वॉट बेसीस आर यू डिफायनींग, वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रायवेट फॉरेस्ट. ह्यो आसूंक जाय थंय. पूण त्याच बरोबर खंय तरी मिस्टेक वयर सकयल जाल्यार वी कॅन करेक्ट दॅट, बट नॉट देर नॉट गोइंग टू बी एनी मच variation from the report that is given to the NGT. We will stick by it. We'll stick to the timeline. You be rest assured, I have told the CCF that his timeline is not 8 months. His timeline is 6 months. In 6 months, he has to close this file and file the final report with the NGT. मोपा एअरपोर्टाचो लोक सगळे वाट पळयतात येदो व्हडलो एअरपोर्ट जातलो, पूण तांणी 54,000 झाडां मारल्यात आनी झाडां रोवपाचें कोणूच उलयना. ना, कितें आहा की जेन्ना प्रोजेक्ट व्हडल्यो प्रोजेक्ट येता, हय, आता तुम्ही पळयल्यार यू हॅव टू लुक एट द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट. येस, स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट इज ह्यूज. यू लुक एट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. I am ready to put I am already in the verge of putting couple of consultants, ex-IFS officers who have got vast experience. अफॉरेस्टेशन कॅरी आउट करपाक ह्यो सगळ्यो गोष्टी करपाक जर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक इन्वॉल्व केले तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक विदीन अ स्पेसिफीक टायम लायन वी कॅन एन्श्योर दॅट दे टेक दीस एक्टिविटी अप. तुम्ही जर प्रायवेट कंपनीचे कडेन दिले ते म्हाका दिसना ते करूं शकतले काय करतले आनी तेंचे मागीर फॉलोअप जायना. मागीर एकदां आमी लायले झाडां तेजे नंतर कोण वचना परत पळोवपाक. आय एम नॉट हियर फॉर दॅट. आय एम हियर टू असिस्ट ऑल्सो. वी हॅव टू लुक एट. आमी पळोवंक जाय की मोपा एअरपोर्ट आयल्यार गोंयची इकॉनॉमी आनी गोंयची इकॉनॉमी ट्युरिझम सेक्टर हे सगळ्यो गोष्टी कार्गो हब पासून सगळ्यो गोष्टी ऑलरेडी हे सगळे वायब्रन्सी जातली. आनी वायब्रन्सीन पूर्णपणे पेडणे तालुका जो आहा न्हू पूर्णपणे नॉर्थ एंड गोंयान वेगळ्या तरेची वायब्रन्सी येतली कित्याक त्या तरेचे फ्लायट्स येतल्यो आनी इट विल बिकम लायक अ हब. So basically, we have to understand that with development comes these issues. These are challenging issues. Many times these issues, you have to face the environmentalists also on these issues because they have a particular standpoint of view which we should respect. त्याचबरोबर आम्ही कितें करूंक जाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणून आम्ही कशें मदत करूं शकता, अफॉरेस्टेशनान आम्ही कशें मदत करूं शकता, ही भूमिका आमच्या डिपार्टमेंटाची आसल्यार म्हाका दिसता आमी जॉयंटली आमी काम करूं शकता. म्हाका एक आमचे तूं पळोवप्यांक एक स्पेसिफीक उत्तर दिवंक शकता. 54,000 झाडां मारप, कितली झाडां थंय जावं शकतली, कितली झाडां, कारण इतलो जागो आसा. तुम्ही प्रश्न जर म्हाका जर ब्रिफींग दिल्लें हांव तुका बरोबर ते म्हायती कितें जालां थंय सांगूं शकता आसलो. पण कितें हे बरी सेन्सिटीव इशू आहा.
आनी सेन्सिटीव इश्यूचेर सारके योग्य तरेन उत्तर हांवें दिवंक जाय. सर परत एकदां सांगता, तुमी म्हणटले हांव परत परत सरकाराची भुमिका कितें आहा, कितें घडलां, ह्यो सगळ्यो गोष्टी समजून घेतल्या एक वायड स्टेटमेंट केल्यार ना बरोबर आहे. तुम्ही 1 महिनोच जालो मंत्रीपद घेवन पण एक 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 फॉरेस्ट तुमचे कडेन आशिल्ल्यान झाडां चडान चड रावप, कारण हो आतां पळय ओल्ड गोवा पळय तो रस्तो आसा, कितलीशी हजार झाडां मारल्यात. ताणें बरोवन दिलां आमी झाडां रोयतले, फाटले आतां 5 वर्स जाले एक झाड रोवना. सो लोक, कारण झाडां आसात म्हणटकीर उदक निर्माण जाता, झाडां गरमी कमी जाता. आतां ह्या वर्सा पयलीं क्लायमेट चेंजीक लागून पयलीं गरमी. I understand that part, but what happens is there has to be a monitoring mechanism. And forest departmentच्या माध्यमांतल्यान आमी ह्या तरेचे मेकॅनिझम टू असिस्ट, देर इज नो हार्म. पण एक लक्षात तुम्ही घ्या, तुम्हीच सांगले की रस्तो इतलो जाला. आयज तुम्ही पळया की तुम्ही पणजी टू वास्को एअरपोर्टाक 15-20 मिनटां पावता, जे पयलीं 1 वर 15 मिनटां लागता. पण सध्या पुलाक लागून ना पूल लागता ना, एकदा पूल झाले की देन यू जस्ट इमॅजिन वॉट इज द टायप ऑफ फास्ट ट्रॅकिंग द गव्हर्मेंट हॅज डन इन्फ्रास्ट्रक्चर. आणि म्हणूनच म्हाका दिसता की भारतीय जनता पक्षान आणि देशाचे प्रधानमंत्री यांच्या माध्यमांतल्यान जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत निर्माण जालें, आणि हे निर्माण आमी केन्ना ते विसरूं शकना. आणि त्याच बरोबर तुमचे जे एप्रिहेन्शन ऑन द ट्रीज अँड ऑन अप अँड प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, डेफिनेटली आय विल गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉट हॅज बीन आवर रोल vis-a-vis द प्रोजेक्ट. विशेष बाब, आणि एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन तो सदांच असतो, आणि त्या संदर्भात तुम्ही काही मतांय व्यक्त केल्या, ते असं टायगर रिझर्व. टायगर रिझर्व आणि म्हादय कितें जाता ना विशेष बाब, तुम्ही म्हणटा ते बरोबर, लोक महत्वाचे. आम्ही स्वतः, हांव एक पर्यावरणवादी पत्रकार म्हणून हांव सदांच म्हणटा वाघय जाय लोकय जाय, पूण जाता कितें निर्णय घेवपाक इतले कळाव लायतात, इतले उसळ जाता की लोकांची वस्ती वाडत चालल्या. ना पण तशें पळया की तुमी म्हाज्या बरोबर केन्नाय या आमच्या भागांत, आमच्या लोकांक कितलो त्रास जाला ते म्हाका खबर आहा. आमचे गरीब लोक ते उत्पन्न, काजीचें उत्पन्न जे घेता गांवांत आनी जे झाडां लायतात ते तेंचे पेरिफेरीन, ते इतल्या वर्साचो इतिहास, एक 50-60 वर्सां पयलींच्यान ते काजी लायतात, आनी ते उत्पन्न तेंचे इट्स अ इयर लॉंग इनकम फॉर देम. दॅट्स ओनली इनकम दॅट दे लिव. सगळें बरोबर. पूण कित्याक तुमी जेन्ना वाघाचो रिझर्व म्हणटा, वाघाचो एक्चुअली रिझर्वाचें डेफिनेशन कांय लोकांक कळोंक ना. तुमकां खबर आहा, तुमी वयता, तुमकां खबर आहा ज्या तरेन तेजे स्पेसिफिकेशन्स आसता, ज्या तरेन तेजे कोर एरिया डिफायन करचे आसता, जितकी एरिया बफर आसता, वाघाचो मुवमेंट पळयल्यार इतली एरिया. त्या वायल्ड लायफ सेंच्युरीचे आयज पर्यंत रिहेबिलिटेशन जावंक ना. आनी म्हणूनच जेन्ना ते नोटिफाय केल्ले, म्हाजे आयज पर्यंत ठाम भुमिका, जेन्नाच्यान ते नोटिफाय केले की हांव वेस्टर्न घाटान आमचे 70चो भाग थंय येता, जेन्ना ते नोटिफाय केले तेन्ना सजेशन ऑब्जेक्शन बी कोणा कडल्यान घेवंक ना. आनी तेन्ना आमचो रिचर्ड डिसूज आशिल्लो आनी गव्हर्नर जेकब आशिल्लो. ही शूड हॅव एटलीस्ट वेटेड फॉर इलेक्टेड गव्हर्मेंट टू कम इन टू फोर्स. ही कुड हॅव पुट हिज व्यू अक्रॉस. दे शूड हॅव सीन हाऊ मेनी हाऊसेस आर इनसाइड, हाऊ मच इनकम इज बींग टेकन, वेअर इट इज. एक रातोरात करून आमकां अक्षरशः आमचे 70 आनी सांगे म्हाका सुभाष फळदेसाय आयिल्लो मेळपाक की आमच्या लोकांक बी थंय त्रास जाता. म्हणून वाघाचो हांगा विशय ना, हांगा ऑलरेडी वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसा, त्या विशय खूब आहा वायल्ड लायफ सेंच्युरी. तो सोडले शिवाय आनी फुडें पावलां घेवपाक म्हाका योग्य दिसता. नाही, पण विशेष बाब, सुप्रीम कोर्ट आतां सामकी ठाम आसा ह्याचेर. अशे वेळार तुमी जेन्ना लोकवस्ती खातीर जेन्ना रानां लोकांक दितले, तेन्ना दुसरो भाग रानाच्या अंडर कित्याक हाडचो न्ही? रानान आनीक जमीन कित्याक दिवची एक्झिस्टिंग? कारण ना जाल्यार लोकवस्ती वाडत वतली एका अर्दान. दुसऱ्या अर्दान तुमी जो पर्यंत निर्णय घेनात तो मेरेन लोकांची रानान घुसत रावतले. हांव एक प्रश्न विचारता, तुमी जर पळयल्यार, हांवें पळयलां ते, ताचे म्हाजे वडील थंय आमदार आशिल्ले, बरोबर. तुम्ही जर पळयल्यार ओवरऑल हाऊ डू यू एक्चुअली शूड हॅव टेकन द लायन? यू शूड हॅव टेकन द लायन लिव्हिंग ऑल द पीपल अँड रिहॅबिलिटेशन इन द विलेजेस आउट. यू हॅव नॉट टेकन इट आउट लायक दॅट. You have taken it, taking into the consideration the villages. Okay. You want to see the forest cover to be increased. At the most, it would have reduced by about another 7-8%. Okay. Today, it is around more than 62.4%. It is more than 60%. पण आज निर्णय घेऊ शकतात ना, आज कशे निर्णय? नाही, हांव कितें म्हणटा, केन्ना तरी एक दिवपाक जाय की हो ही लोकवस्ती एक्सक्लूड करया. ना, पण हे लोकवस्ती एक्सक्लूड करया सरकार, गोंय राज्याचे सरकाराच्या हातीन ना. पण तरी असं लास्टाक जाय ते ना. आमी आयज उलयता हांगा, तुमचे बरोबर आमची चर्चा चल्ल्या, पूण जाय ते लोकांचो विरोध बी आसतलो. आमकां आमचो लोकांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करूंक जाय. बरोबर. म्हाका 70चे जनतेचो इंट्रस्टूच न्हू. आयज सुभाष फळदेसाय आयिल्लो म्हाजे कडेन की सांग्याचो विशय आहा, खोतीगांवचो विशय आहा, आनी एक कितें आहा की आमी आतां त्या सिच्युएशनान आसा जे खंय जेन्ना तो मार्क केल्लो, हे कोणी केलें? हे म्हाजो एकलोच प्रश्न, हो सायंटिफिकली केल्लो काय 1-2 पर्यावरणीय कोणी वचून सांगलें तांकां करा म्हणून ते केलें, काय हें कशें जालें?
आणि हे खंय गेले तुमचे ऑब्जेक्शन सजेशन. आमी सगळ्या गोष्टीक ऑब्जेक्शन सजेशन मागता, पूण ऑब्जेक्शन सजेशन न घेता आमच्या लोकांक अक्षरशः मनस्ताप जाला. म्हणून आयज आमच्या लोकां कडेन जेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वयता ते अक्षरशः एक्सायट जाता, कारण तांकां ते नाकाशेवट जाला, कारण तांकां दिसता की आपले उत्पन्न वयतले. ह्यो सगळ्या गोष्टी चर्चेक बऱ्या, पूण आमकां ते सारको विचार करचो पडटलो इन गोवा पर्स्पेक्टीव, कारण गोवा इज सच अ स्मॉल प्लेस विथ वन द लार्जस्ट हायेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द होल कंट्री. आणि हांव म्हणटा कितें करातच लोकांचो इंट्रस्ट सांबाळपाकूच ना जाय. करपाक काय ना, दोगूय- आमी कितें म्हणटा ते ते सांबाळून दवरया आनी कितें आणि हांव म्हणटा लोकवस्ती जर आनी जर निर्णय घेवपाक कळाव लायलो, लोकवस्ती आनी तुम्ही हांव म्हणना फॉरेस्ट बऱ्या हॅज टू बी प्रोटेक्टेड, ऑल दॅट इज फायन, बट वेन यू डीड द मॅपिंग डीड यू अंडरस्टँड दॅट देर वॉज अ प्लेस कॉल्ड अ विलेज. मावशी गांव थंय आशिल्लो, बरोबर, काय देरोडे गांव थंय आशिल्लो. बफर कशे तुम्ही डिमार्केट केले एका रातोरात. तुम्ही गव्हर्नमेंट प्रेसिडेंट आसतना तुम्ही ह्या निर्णय जेकबाक अधिकार नाशिल्लो, काय त्या रिचर्ड डिसुजाक अधिकार नाशिल्लो बसपाक गव्हर्नर राजभवनात आनी गोंयचो फ्युचर हे करपाक विथ जस्ट वन सिग्नेचर एंड वन पेन. वॉज इट डन सायंटिफिकली इज माय क्वेश्चन टू. विशेष आरोग्या संदर्भात हेल्था संदर्भात म्हजो एकच प्रश्न आसता असो की कोविड-7 फाटल्या 2 वर्सां थैमान घालतली. ह्याच काळान गोंयान कॅन्सर केसीस खूब वाडल्या, भरपूर वाडल्या. सो ही एक खरेंच एक आमकां सगळ्यांक एक हुस्क्याची गजाल. म्हणून आमी कितें केलां की नव्या हॉस्पिटलान प्रिव्हेंटीव चॅकअप्स आनी प्रिव्हेंटीव केअरचेर चड भर दिवपाची गरज आसा. लोकांक कळना. हांव म्हाजें उदाहरण दिता, केन्ना केन्ना कळना कितें चल्लां ते बॉडीक. सगळे मनीस बरे दिसता, कारण कॅन्सर ह्या तरेचो रोग हा की ताका योग्य टायमार ताका निप इन द बड करूंक ना, देन इट गोज ऑन स्प्रेडिंग. इट्स सिंपल. Many times I was giving an example to the doctor. Inside you may have polyps, but you have the nasty polyp and it goes beyond 5 mm, then it starts going to the cancerous route, and then there's no looking back. म्हणून आयज आमी डॉक्टर अमित म्हायदेवन हे सगळे डॉक्टरांक ह्या तरेचे डॉक्टर आनी थोडे कॅन्सर स्पेशलिस्ट एडिशनल आमी बॉम्बेच्यान आमी टाय अप विथ अवर हॉस्पिटल इन गोवा मेडिकल कॉलेज, सो दॅट वी आर एबल टू स्ट्रेस ऑन सर्टन थिंग्स. जे लॅकुना, जे डेफिशियन्सीज गोवा मेडिकल कॉलेजान आहा, ह्यो गोष्टी हांगा उपलब्ध करून दिवपाचे आमचे प्रयत्न चालू आहा. कॅन्सराचे फेसिलिटी ऑलरेडी पास जाल्ले आसा, ते काम जातले फुडल्या 2 वर्सां भितर. त्याच बरोबर आमकां हे एक्झिस्टींग फेसिलिटीज इन गोवा मेडिकल कॉलेज प्लस आमचे कॅन्सर मार्कर्स इतर काही आय वॉन्ट टू मेक दॅट अवेलेबल इन एवरी PHC and CHC. इट्स नॉट इझी, इट्स अ बिग चॅलेंजिंग टास्क, इट्स एक्सपेन्सिव्ह. बट त्याच बरोबर आमी एक लक्षात घेवंक जाय की सामान्य जनतेक प्रिव्हेंटीव मेडिसिन, प्रिव्हेंटीव चेकअप should be made available free. It should be included in the DDSSY, because this will be a life saving for the people of Goa. Once a year, once in 6 months, if they come and do a checkup, then there are several parameters that we can check. It is important to spend that money at the initial stage rather than burden the exchequer at a later stage with a more complicated disease. So that should be the thought process of the government. Correct. And रक्त तपासपाची गोष्टी, ह्यो सगळ्यो गोष्टी we have already made it available in the PHC, CHC, RMDs. Now this will be made available even in the sub-health centers. आणि टेकिंग प्रजेच्या दारार आमकां हेल्थ केअर फेसिलिटीज व्हरपाक, रेग्युलर टायम कॅम्प्स करपाक. ब्रेस्ट कॅन्सराचो वाड आशिल्लो, पूण आयज कोलन आनी इतर पॅनक्रिएटिक कॅन्सर हे वाडपाक लागले. आनी लायफस्टायल म्हणटा, पूण आमी लायफस्टायलाचेरूच आमी घालुया नाका. पूण त्याच बरोबर सरकार म्हणून आमी कितें करूं शकता गोंयचे जनते खातीर. आयज स्टेमी प्रोग्राम आमी चालू केले. हार्ट अटॅक आयल्यार थंयचे थंय आमी वायफायच्या माध्यमांतल्यान आमी बँगलोर ते आमचे ECG वयता, कितलो डोस इलेक्सिनचो दिवपाचो तो दिवन त्या मनशाक आमी एंजिओग्राफी काय एंजिओप्लास्टीक आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान व्हरता. पूण त्याच बरोबर आयज आमची फ्लीट ऑफ ॲम्ब्युलन्सीस ट्रेंड, आमचे सगळे गोष्टी ज्यो आहा आमी योग्य तरेन आमी केल्या. हजारांनी लोकांचें जीवन वाचोवपाचो आमी प्रयत्न केलो. कोविडा खातीर जायते आमी केले. सरकारान जे केले दुसऱ्या लोकांचे सरकार खंयच्याच राज्यान करूं शकले ना. आनी एक लक्षात घ्या की प्रधानमंत्रीचें एक विजन आहा की ह्या आरोग्य सेवा ज्या आहा त्या प्रजेच्या दारार पावूंक जाय. आनी त्याच दिशेन आमी आरोग्य सेवा, आमी जे आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आहा यांचे विचार आमी सामान्य जनतेक योग्य तरेचे हेल्थ केअर आनी जे कितें करूंक जाय थ्रू एनी कायंड ऑफ एक्टिविटी, मे बी CSR or मे बी एनीथिंग, ह्या सगळ्यो गोष्टी आमी सामान्य जनतेक योग्य तरेची फेसिलिटी आनी प्रिव्हेंटीव मेडिसिनाचेर ह्या 5 वर्सांत आमचो भर आसतो. विशेष एकच राजकीय प्रश्न विचारता. तो प्रश्न असो की तुमी इतले डायनामीक पद्दतीन काम करतात, आक्रमक रितीन काम करतात, ऑपोजिशनाक शिंगार घेवपाकय एक धाडस लागता, तेंय तुमी दाखयलां. सो अशे तरेन एक तुमचेर एक आरोप जाला की
केंद्रीय नेत्यांच्या नजरेन आपले बरें काम येवचें हाजे खातीर तुमी धडपडटात ना, ना. आनी तुमचें लक्ष मुख्यमंत्री जावपाचेर ना ना हांव म्हाका जे कितें पक्ष दिता जे आमचे देशाचे प्रधानमंत्री आसूं जे आमचे पक्षाचे अध्यक्ष JP नड्डाजी आसूं जे आमचे गृहमंत्री अमित शाहजी आसूं जे आमचे पक्षाचे अध्यक्ष श्री तानावडे आसूं जे कितें ते ठरयता म्हाजो रोल जे देवेंद्र फडणवीस जी आसूं जे कितें म्हाजो रोल ते ठरयता हांव खूश आहा म्हाजो चेहरो पळया हांव बरो हॅप्पी आहा हांव म्हाजें काम करता म्हाका कांयच लागना आनी दुसरी गोश्ट की ज्या लोकांनी करप्शन केलां ह्या लोकांक फुडल्या कांय दिसांनी प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ॲक्टचे अंडर बूक करपाची अत्यंत गरज आहा म्हणून ह्या लोकांनी सावध रावपाची गरज आहा जेन्ना ते टीव्हीचेर येता जे कितें उलयता ह्या लोकांनी एक विशय करूंक जाय की आपली जी भुमिका आसली आमी जेन्ना पदार आशिल्ले कितले आमी पयशे केले 1 कोटीचे जमीन 140 कोटीक विकलेले लोक हा 1 कोटीचे जमीन 240 कोटीचे विकलेले जमीन हा कितले पार्टनर्स हा कोण हे 5 लोक खंय हा यांच्या प्रॉपर्टीन शेअर कितलो हा हे सगळी यादी म्हाजे कडेन आसा म्हणून हांव चड उलोवंक सोदिना लोकांनी मातशें पळोवंक जाय की लोक आयुक्तान मातशें चला आनी घाला केसीस कितें आहा तें विशेष बाब इतली बरी रोखठोक मुलाखत तुम्ही दिली तुम्ही जे पळय कितें तुमचे कडेन यादी आसा म्हणटा ते आमचे कडेन शेअर करात कारण फाटले आतां म्हयनोभर जाला आमी गोमंतकांतल्यान वेगळे विशय घेतल्यात करप्शनाच्या विरुद्ध तर आमी झडतच आसात अशा वेळार तुमची जर यादी जर आमकां मेळ्ळी जाल्यार आमी ती लोक आयुक्तान गावतली आता ते उगतले थंय थोड्या दिसांनी धन्यवाद तुम्ही आमच्या स्टुडिओन आयले आनी तुम्ही रोखठोक आमच्या प्रश्नाक जापो दिल्यो तुमकां हांव मनांतल्यान काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तुम्ही पळयत रावात गोमंतक TV